प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र करतलो म्हणून सहकार मंत्री दीपक ढवळीकराच्या वक्तव्याचेर राजकीय फुडाऱ्यांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। लोकांमदी फूट घालूंक सोदतल्यांक योग्य वेळार पडटले म्हणून आमदार निलेश काब्राल उलयता। आवर्तान म्हणटा ढवळीकराचें मत पटपाचें न्हय। आपलो धर्म 2000 वर्सांचो, हिंदू संस्कृती 5000 वर्सांची। आपूण हिंदू क्रिस्तांवूच म्हणून उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान परत उलोवन दाखयला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताक हिंदू राष्ट्र करतलो ह्या सहकार मंत्री दीपक ढवळीकराच्या विधानाचेर गोंयांत बरोच बोळा पडला। समाजांत फूट घालूंक सोदपी फुडाऱ्यांक लोकबुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी आमदार निलेश काब्रालान दिल्या। हे पॉलिटिशियन थोडे आसा ते आमचे मध्ये फूट घालपाक सोदता। हे फुटी गोंयकार भाव आमचे घालचे ना। कित्याक घालचे ना की असले पयलीं असले खूब जाल्ले आसा। फाटल्या इलेक्शनाक देखून आमचे मध्ये फूट घालपाक सोदताले, पूण गोंयकार भावांक खबर आसा कशें कितें करपाचें। आनी जे पॉलिटिशियन आमचे फूट घालपाक सोदता ते गोंयकार भाव आमचे तांकां व्यवस्थीत त्या टायमार तोंडार तापट दितले। सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान जे कितें सांगलां ते आपणाक मान्य ना अशें मजूर मंत्री आवेर्तान फुर्ताद म्हणटा। India is a secular democratic republic and this is guaranteed to our constitution. Whatever the remark that the honorable minister has made is that he has expressed his own views. It doesn't mean that all should agree to him. As for me, I don't agree. हांव ख्रिश्चन आसा, मात आपणाली संस्कृती हिंदूच आसा अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान परतून म्हळां। 5000 years old is हिंदू संस्कृती, 5000 वर्सां जुनी। माझा धर्म 2000 वर्सां जुनो। माझी संस्कृती पहिली हा माझ्या धर्माबरोबर, माझी संस्कृती माझ्या धर्माबरोबर जुनी हा आणि हांव माझ्या संस्कृती मानता। माझा संस्कृती माझा जीवनाचा एक भाग। हांव ख्रिश्चन, माझी संस्कृती हिंदू। हिंदू कल्चर इज 5000 years old. So everybody has got a Hindu culture. Now if you want to dissociate yourself from the Hindu culture, it's okay for you. I have no issue. And all सगळ्याच ओपिनियन म्हणून हांव सगळ्या क्रिस्तांवाच्या भावाच्या नांवान उलयना, मातशें सांगला। See, I am not talking on behalf of the Christian population of Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उपसनगर वाठारांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाल्ल्यान थंय रावपी लोकांक भलायकीचे त्रास जावपाक लागल्यात। अमोनियाक लागून हो त्रास जाता अशें थळावे म्हणटात। 15 दिसां भितर हो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। प्रदूषण बंद करपा खातीर कारवाय करपाचें उतर पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान दिलां। सांकवाळे उपासनगर वाठारांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाल्ल्यान थंय रावपी लोकांक भलायकेचे त्रास जावपाक लागल्यात। अमोनियाक लागून हे त्रास जातात अशें थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा। तांकां अमोनिया लागून इतको त्रास जाता, नाकांत त्रास जाता, दोळ्यांत त्रास जाता। दोळ्यांत जशें कितें एसीड मारतात तसो आमकां हांगा त्रास जाता। आमी अशें आयकलां की एक पायपलायन जी आसा ही उदका भितर घातिल्ली आसा आनी तितून ते रिलीज करपा जाय, पण आतां सद्या अशें जाल्लें आसा की हे डायरेक्ट रातचे 3 भायर रिलीज करतात। हांव आतां स्टेट ऑथॉरिटीजाक मागता, जे आमचे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, की तुमी हेजेर कितें तरी पळोवपाचें आनीक एटलिस्ट हांव तुमी 10 दिसा अल्टिमेटम दिता, कित्याक तुमी हेजे बद्दल कितें तरी एक्शन घेया, ना जाल्यार फुडें आमकां हायवे बंद ना अशें कितें करपा पडटा, रास्ता रोको आंदोलन अशें कितें करपा पडटा। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यान उपासनगर वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली। Notice a small ammonia smell from this air blowing towards us. There's a small ammonia smell coming. Further action will be I'll put up my report. Our senior authorities take up that. पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान उपासनगरान वचून अमोनिया प्रदूषणाचो अनुभव घेतलो। I definitely agree that the ammonia fumes can be bad and it hurts the eyes and you can have breathing problems, respiratory problems. So I will definitely, this is an issue which pertains to health, okay, and therefore any pollution caused due to ammonia fumes has to be taken care of. I will talk to the pollution control board. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेऊया एक विराम।